क्रिस्ताची शांती तुमकां समेजता. तोंडांत जर तर आसा कसर, देवाक ना विसर. मोगाच्यान आज आमी पळोवनसो व्यक्ती जावन आसा समजाव. सुबीत, भोव प्रभावशाली, बळवंत, सुंदर. पूण बॉलिवूडाच्या पिंतुरांनी आमी पळयले वरी तो जावन आसा बायबलाचो एकलो ट्रॅजिक हिरो. समसप जल्मोच्या आदींच ताजें मिसांव कितें म्हणून देवान ताज्या आवय बापायक कळीत केल्लें. तो जावन आसलो देवाक समर्पीत केल्लो व्यक्ती. म्हळ्यार नजरेन लांब केंस ताणें सोडूंक जाय आनी आमाल पिवण येता ताणें पयस आसूंक जाय. आनी ताजें मिसांव जावन आशिल्लें इस्रायल घरांक समाधान दिवंक, सुटका दिवंक, प्रत्येक जावन फिलिस्तीन घरांक. इस्रायलांक त्या वेळार राय म्हणून नातलो. तवळ शेजारी राजाचे लोक येवन इस्रायल घरांक जायते उपाद्र दिताले आनी असले उपाद्र तावन सुकोवच्या खातीर देव एका मनशाक विंचता आनी तो जावन आसा समजाव. देवान ताका दिल्लें भोव व्हड देणें आमी सांगलें बोळ. आनी ताणें झूज करून इस्रायल घरांक समाधान दिवंक आशिल्लें, इस्रायल घरांक शांती दिवंक आशिल्ली आनी शेजारच्या राज्यांतावन येवच्या लोकां तावन एका रितीचे राजकीय फ्रिडम. पूण जालें दुसरीस. समसावाक कळीत आसली ताजी सोबाय, समसावाक कळीत आसलें ताजें बोळ आनी ताणें जिवितांत केल्ली पयली सूख जावन आसा ताच्या घरांत हांव थोडेच किलोमिटर पयस आसच्या त्या फिलिस्तीन घराच्या गांवांक वचें. थंय वचून थंयच्या लोकां सांगात बरसूंचें, तरणाट्या सांगात बरसूंचें, काण पिवण सेवचें, आमाल पिवण सेवचें. दुसरी संवसारान केल्ली सूख विंचवणी जावन आसा फिलिस्तीन घरांच्या लोकांक हांव विमोचन दिवंक, रक्षण दिवंक देवान तुका विंचला. पूण समसाव मोगार पडलो फिलिस्तीन घराच्या एका चेडवा लागीं. चेडवान समसावाक फसयलें गी वा समसावंत दलेलाच्या सोबायेक पळोवन पिसवालो गी आमकां कळीत ना. पूण मोग उब जाता, एक रिलेशनशीप उब जाता आनी हिस्त जावन आसा समसावाची सूख विसवणीचो परिणाम जावन ताजेंच जिविताचो अंत्य. तिसरी ताणें केल्ली सूख विसवणी जावन आसा ताच्या जिविताची ते सिक्रेट ताच्या बायलेक वा दलैलाक ताणें सांगलें. दलैलान ती खबर दुसऱ्यांक सांगली आनी अशें जालें समसावाचे अखेरचो दीस. तर मोगाच्यानो समसावाच्या ह्या काणयेतावन आम्हा सर्वांक मेळचेली सांगूंक आसलें. पयले सुवातेर जर तर देवान म्हाका सोबाय दिल्या, देवान म्हाका बरें गिन्यान दिलां, जर तर देवान म्हाका बरें ग्रेस्तकाय दिल्या, सर्वांकी आमी देवा मुखार कालते जावंक जाय. जें कितें आज आमचें आसा तें सर्व देवानच दिल्लें दायज. दुसरें जावन हर एकलो मनीस ह्या संवसारान जल्मोचो एक मिसांव घेवन जल्मता. केवळ आमी ट्युरिस्ट जावन ह्या गांवांक ह्या संवसाराक आमी येना, बगर एक मिसांव घेवन जल्मता. जावं पुरो तें मिसांव आमच्याच कुटुंबांत, जावं पुरो म्हजें मिसांव म्हज्याच वाड्यांत वा म्हज्या फिरगजींत वा इगर्ज मतेक खंयच्याय अंतर जावं पुरो. पूण हर एकल्या व्यक्ती ह्या संवसारान जल्मोचो एक मिसांव घेवन वता. आनी एक लिसांव आमी पळोवचें. जर तर देवान आमकां कसलींच तालंत दिल्यांत, बोळ दिलां, गिन्यान दिलें वा खंयचे रितीची आशिर्वाद देवान दिल्यान तर वी शूड नॉट बी प्राऊड. जर तर म्हज्या मतींत अहम म्हणलें तो मनोभाव येता, देवाक हांव विसरता आनी तिस्त जावन पवतली म्हजी सलवणी, तर आखेर करच्या आदीं तुमकां सर्वांक एक होमवर्क इतलेंच.
तुम्ही तुमच्या कामांत मस्त बिझी आसात म्हणून आमी चिंता. जावंक पुरो, मस्त काम आसा, टॅक्स सडल्यान जायते प्रॉब्लम आसात. पूण देवाचेर बरोवसो आमी सांडला गे, वा आमच्याच कामांत आमी मग्न जाल्ले हांव आनी आयताराचे मिसाक येवचे जावंक पुरो, वा हेर मागणी म्हणचे जावंक पुरो, आमकां जो विसर पडला गे. कामाचेर आमी इतले मग्न जाले हांव गे, देवस आसा वा ना म्हणलें चिंतप आमच्या जिवितांत आयलां गे. जर तर देवाचें योजन, देवाच्या विशयांत चिंतपाक जर तर आमकां येना तर आमी त्याच समसमाच्या वाटेन समकता आनी आमी यू टर्न करून परत येवंक जाय. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू क्रिस्ताची शांती.